1 कप नाचणं बरोकून धुवून घेवका. तातूंत सुमार 2 कप उदक घालून 2 तास तिमच्या दवरका. 2 तासानंतर हो नाचणं मिक्सरात वाटून घेवका. मिक्सर आयदनात भिजेल्लो नाचणं घालका आणि सुमार अर्ध कप उदक घालका. हाजो जाता तितलो गंध पेस्ट करून घेवया. एक व्हड आयदनात चाळणी नाजाल्यार खंयचो स्वच्छ कपडो यूज करून ह्या नाचण्याचे दूध पिळून घेवका. नाचण्या उदळी करतना तातूंत जाता तितली कमी उदक वापरका. एक पटी पुरे दूध काण जाला अशीच अनेक पटी हातूंत थोडेशे उदक घालून उरिल्लें दूध काण घेवया. एक पटी नाचणें दूध काण जाला अशीच आनी 2 पटी थोडे थोडे उदक घालून नाचणें दूध काण घेवका. एक कप नाचणी घेतल्यार 2 कप किसेल गोड घेवका. ह्या कपान 1 कप नाचणी घेतिल्ले त्याच मापान 2 कप किसेल गोड घेतला. आता हे गोड थोडे वेळ करगुचे सोड्या. धापून सुमार 15 मिनिट दवरल्यार गोड पातळ जाल्ली उरता. गोड करगत पर्यंत आमी सोय रोस काण घेवया. मिक्सरात 1 कप सोय थोडेशे उदक घालून गंध वाटून घेवका. नाचण्या दुधातच आमी हे सोय रोस बी पिळून घेवया. सोय रस बी 2 पटी थोडे थोडे उदक घालून काण घेतले पुरो. हो रोस अशी दवरया आणि थोडी शेंगा बी भाजून घेवया. थोडीशी शेंगा बी जरा कुरकुरी जातपर्यंत भाजून घेवची. लो फ्लेमारच शेंगा बी भाजून घेवका. शेंगा बी नाका जाल्यार काजू बी नाजाल्यार खंयचे ड्रायफ्रुट्स यूज केले जाता. आणि एक सुकी कपड्यान ताची भायली साल काण घेवका. हे सायडान काण दवरया आणि लास्ट दुधळी करतना यूज करया. गोड समा करगला आता वयल्यान थोडे वेलचे पीठ घालून घेवया. दुधळी सेट करच्याक एक प्लेट रेडी दवरका. ताचे खातीर एक ताटाक थोडी तूप लावन दवरका. एक दाट कायलीत नाचण्याचे दूध जे रेडी करून दवरला ते घालका. गॅसा फ्लेम लो दवरका आणि हे कंटिन्युअस चाळतेर उरका. नाचण्या दूध काढतना कमी उदक घाल्यार हे नाचणं बेगी घट्ट जावन येता. 2-3 मिनटांनीच नाचणं जरा घट्ट जावचें स्टार्ट जाता. आता जे आमी शेंग भाजून दवरल्यात तातूंतली थोडी सायडान काडून उरिल्ली सगळी हातूंत घालका. आणि एक चमचभर तूप घालका. गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरका आणि चाळतेर उरका. एक 5 मिनटां भितरच हे घट्ट जावन येता. दुधळी सॉफ्ट जाय जाल्यार ह्याच स्टेजार गॅस बंद करून सोडका. आणि ताबडतोब ज्या प्लेटाक तूप लावन दवरला तातूंत हे रकोवन घेवका. समाकन चारी वाटेन स्प्रेड करका आणि आमी जे शेंग सायडान काडून दवरिल्ली ती वयल्यान घालका. शेंगा बी निकळून येवचे ना म्हण जराशी प्रेस करून घेवका. आणि हे निविल की 2 तास फ्रिजा भितर सेट जावचे दवरका.
2 तास जाला फ्रिजा भितर बरें थंड जाला. आतां आमकां जाय आशिल्ल्या सायजाची हाजी तुकडी कापून घेवका. नाचण्या दोतोळी एकदम सॉफ्ट जालात. तुम्ही बी ट्राय करा आणि कसं लागलं म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेलो टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.